कित्याक असलेत पेद्दा आमी सगळे जे कोण बोगसूंक तयार नात एक तूं ड्रामा कंटिन्यू कर नाजाल्यार देवा लागीं राज्य क्लीन परत्यान जेजू मिक्स करना थंय उतरां आनी आमचे कडेन जायतीं कारणां आसात जायतीं निबां आसात बॉक्सी नासतना रावू न्ही आनी एकले थंय बदलाव हाडचें आसतली कॅपॅसिटी तुज्या बॉक्सान थंय आसा कितलो हंकार एकले थंय आसा तितलें बॉक्सूंक कश्ट हंकार आनी बॉक्सान सांगाता वचना बळकाची सुद्दां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो एकल्याक एक लॉटरी उठली गई लॉटरी उठली 10 करोड रुपयांची लॉटरी उठली आणि वो आपणाचे लॉटरी घेवन ते प्राइज क्लेम करून गेलो गई आनी गेल्ले तेन्ना थोड्यांक म्हणी जाणां आसा तुमी 10 करोड म्हणून प्राइज सांगल्यार 10 करोड मेळना तातूंत 33% गव्हर्मेंटाक मेळटा तशें मेळचें सादारण एक 100 करोड चिल्लर 10 करोडाक आनी तितलें तो दिताना 100 करोड चिल्लर दिताना तो म्हणलो गो दिताय जाल्यार 10 करोड फुल्ल दी नांतर जाल्यार हांवें दिल्या लॉटरीचे पयशे पाटीन दी म्हणलो गो पेद्दा न्ही गी भाऊ न्ही भयणीनो असलेत पेद्दाची एक वापार आईच्या वांजलान जेजून सांगली आमकां आयकूंक मेळ्ळी कित्याक असलेत पेद्दा आमी सगळे जे कोण बोगसूंक तयार नात त्या पेद्दाक पळयतना आमकां आसो येतात आमकां पळयतना कितें भोगता गाय देवाक इल्लेशें वारोवन पळय आयची वापार कित्याक प्रस्तावनान सांगलें बोगसूंक कोणाकच सलीस न्ही म्हाकाय सलीस न्ही बोगसूंक आमी कोणीय पसंद करिना हें आमच्या सैमा विरोध पूण ती गेट पास ना जाल्यार बॉक्सान हें म्हणलें एक आमच्या लागीं पास ना जाल्यार तो पासपोर्ट ना जाल्यार ती विजा ना जाल्यार वचोंक जायना सर्गाक एक कंडिशन जेजून घालां जशें आमी बक्षिता तशें आमकां बक्षी हेच्या वांजलान पळया जेजून दिवची ती एक वापार या एक समजोवच्या खातीर ताणें एक सांगची एक खाणी कितलें देवें आसा एकल्यान हांगा आमकां समजोवच्या खातीर करोड आनी म्हणून घाला पूण ओरिजिनलान तूं कितें आसा 10,000 तालेंतां 10,000 टॅलंट्स आतां एक तालेंत म्हळ्यार कितलें एक तालेंत म्हळ्यार 100,000 दिनारां एक दिनार म्हळ्यार कितलें एका दिसाची मजुरी आतां मॅथमॅटिक्स इल्लेशें लेख करूंक सगळ्यांक मॅथ्स बरें लायक आसचें ना पूण आमच्या जिवितांत मॅथ्स भोव गरजेचें मॅथ्स ना जाल्यार आमकां मांकोड करतात लेख्ख इल्लेशें गरजेचें एका दिसाची मजुरी म्हळ्यार एक दिनार 100,000 दिनार म्हळ्यार एक तालेंत तशें म्हळ्यार एक तालेंत इज इक्वल टू 100,000 दिसांची कितली 100,000 दिसांची मजुरी कितलीं वर्सां जालीं 100,000 दिसांक एका वर्सा कितले दीस घरा वचून लेख करा मोबायल काडून मागीर लेख करा 100,000 दीस म्हळ्यार कितलीं वर्सां जालीं एका तालेंताचें मोल तितलें आनी हांगा कितलें बाकी आसा 10,000 तालेंतां कितलीं वर्सां ताणें काम करिचें पडात तितले पयशे करिचे जाल्यार आनी तो म्हणटा म्हाका थोडी फुरसत दी हांव तुजें सगळें फारीक करता मॅथ्सान भोवशे मस्त वीक आसा मस्त वीक आसा कांय समजना वांजल म्हणटा जेजू म्हणटा ताच्या बायले भुरग्याक ताच्या आस्त बास आसलें सगळें विकलें आनी ताका साध्य ना सगळें हें कर ताका जैलान घालून म्हळ्यार दुसरें खायना जाल्यार ताका समजना म्हाका थोडी फुरसत दी तो बक्षाना मागना म्हाका बक्षी म्हूण सांगना म्हाका थोडी फुरसत दी हांव तुजें सगळें फारीक करता म्हणटा पूण तो राय ताका बक्षिता न्ही मात्र थोडी येवं दी सगळें कांय तुवें दिवची गरज ना देखून पयल्यान भावणो आनी भयणीनो आमी हर एकली ऋणकारी जावन आसा देवा मुखार आमी ऋणकारी जावन आसा आमी कितलेंय मागणें करया कालय करया साल्वसावया सर्ग देवाचें एक फुंक्याचें देणें साल्वेशन इज नॉट द बर्थ रायट ऑफ एनी वन ऑफ अस कोणेच सर्गींचें राज हक्कान जोडूंक जायना तूं कितलेंय मागणें कर तूं उपास कर मोर दिंबेरत सगळें एक दीस न्हय सगळें तुजी जिणी दिंबेर करची मागणें कर तुका सर्ग दिजे म्हणून देवान कांय कड्डायना देखून
जें कितें आमकां देवतान अलग करता, कितलें आमी देवतान पयस आसा तें आमी इल्लेशें समजाचें. कित्याक जायते फावटी आमी सर्ग आमचे हक्क देवान दिजत, हांवें हें केल्यार तितलें नोवें केल्यार इतलें हें केल्यार देवान दिज म्हणलें तसलें एका पिश्या कन्क्लुजनाक आमी येता. देखून जेजू सांगूंक कशें येता, कोरोड आनी देवें आशिल्ल्या मनशाचें उदाहरण दिता. त्या मनशाच्या जाग्यार आमी हर एकलीं आसा, कोरोडांचे. आमी कोणाकच देवा सरशी वेचे हक्क ना. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत सांग पावलो म्हणटा, आमी पातकी आशिल्ले हांव तेदना, आमी पातकी आशिल्ले हांव तेदना क्रिस्त आमचे पासत मेलो. रोमाकारांक बरयलें पत्र 5वो अध्याय 8 ते 9 म्हण आसा. आमी पातकी आशिल्ले हांव तेदना, आमकां कसलेंच हक्क नातलें तेदना क्रिस्त आपलें रगत व्हारोवन मेलो. तर भाऊन आनी भयणीनो, बॉक्सना विशांत जेजून न्ही मात्र ह्या वापाऱ्यान शिकयलां, जायते कडेन शिकयलां. दाखल्याक मत्तेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायान 23व्या वाक्यान तो म्हणटा, तूं तुजी भेटवणी करतना, तूं आलतारी मुखार येतना जर तुजे विरोध कोणाक म्हणी कितेंय आसा म्हणून तुका उडास येत तर जाल्यार तुजी भेटवणी थंयच आलतारी मुखार सोडू, वच आनी राजी जा. उपरांत या आनी तुजी भेटवणी कर. तितलें इम्पॉर्टंट जेजूक बॉक्साने म्हळ्यार एक कडेन बेश्टेन जरी सांगता न्ही, भोव गरजेचें, कितलें गरजेचें तुजी भेटवणी देवाक मानवण ती सोडू. बेश्टें नाटक करनाका, बेश्टें कंटिन्यू करनाका, कोण कितें चिंतीत तें चिंतूंक वचनाका. तुजी भेटवणी देवाक मानवणा. एकत तूं ड्रामा कंटिन्यू कर, नाजाल्यार देवा लागीं राजी जा. क्लीन. परत्यान जेजू मिक्स करना थंय उतरां. आमच्या ओपा मागण्यांत परत्यान जशें आमी बक्षिता तशें आमकां बक्षी. कुर्सार उमकळटना न्ही मात्र शिकयलें, करून दाखयलें. बापा तांकां बक्षी तें नेनान कितें करतात. लुकाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत वेचीक पुताच्या ओपारेंत तो बापूय कितल्या काकुळतेन मोवाळ्यान, कांयच लेक विचार नासतना, कांयच पुरपूर नासतना, कांयच चिडाय नासतना, कांयच गोजी करनासतना वेंगता. ताचें बॉक्साने आनी आमची प्रतिक्रिया कशें आसा म्हूण जेजून जायते कडेन शिकयलां भावन आनी भयणीनो. आतां खंडीत जावन हांवें सांगलें आमकां बॉक्सूंक सलीस न्ही, आनी आमचे कडेन जायतीं कारणां आसात, जायतीं निबां आसात बॉक्सी नासतना रावो न्ही गे. कळनासतना जायजा म्हूण केलां, सगळ्या मुखार म्हाका इन्सल्ट केलें, ताणें इतलें दुखयलां म्हज्यान बॉक्सूंक साध्य ना. बॉक्सिलें जाल्यार ताका संवय जायत, परत्यान तशेंच करीत. कित्या बेश्टें बेत दिवन मार खायचे. तर विविध रितींनी आमी जस्टिफाय करता. भाऊन आनी भयणीनो, तो बरो, तो पातयेन फावो जाल्लो, त्या खातीर बक्षी म्हूण जेजू सांगना. बिलकुल तो फाडत, तो अट्टांग सोर जावं दी, तो क्रिमिनल जावं दी, स्टील तुजो सर्गीचो बाप बरो म्हणल्या खातीर तुवें बक्षिचें. देखून आमच्या बॉक्साने ताच्या बऱ्यापणाचेर, ताणें बॉक्साने मागिल्ल्याचेर या ताणें निर्धार केल्ल्याचेर हुंदून आसचें न्ही. आमच्या बॉक्साने देवाच्या मोगाचेर हुंदून आसचें, देवाच्या काकुळतेचेर हुंदून आसचें. देव म्हाका जाय, देवाचे आशिर्वाद म्हाका जाय, सर्ग म्हाका जाय म्हणल्यार एका कारणा खातीर मात्र बॉक्साने, दुसऱ्या खंयचेंत वाद नको तूं विवर. जायते फावटी आमी चिंतूंक पुरो, बक्षिलें तर जाल्यार ताका शिक्षा दिना जाल्यार, ताका तें करना जाल्यार, हें करना जाल्यार ताची साल पाड जायत. थोडी उदाहरणां पळया वांजेलांत कितें जालें. प्रद्वारी स्त्रियेक जेजू मुखार हाडलें. मेस्त्री, मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिका फातरावन जिवेशी मारिचे, तूं कितें म्हणटाय? कितें म्हणलो? कांय म्हणून. कोणेंय फातरावना गे तुका, कोणेंय शिक्षा दिवना, आमी शिक्षा दिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. पळया बॉक्साने बदलाली किती या त्या तिच्या पाटकी जिवितान तिणें कंटिन्यू केलें. खंडीत जावन वांजेल म्हणटा ती बदलाली. शिक्षा दिवना म्हणल्या खातीर ती तिच्या वायट वाटेन फाटी वचूंक ना. जाकेवाक पळया. जाकेवा, तूं पयलें आदलें पुरण नागयलाय, जायत्यांक नश्ट केलाय, जायत्यांक तुवें फटयलाय, पयलें सगळें बरें कर, ताच्या उपरांत तुज्या घरा येता ना. जाकेवा, म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय, सकला देव. घरा गेलो, परिणाम जावन जाकेवा थंय बदलावण आयली. भाऊन आनी भयणीनो, आमच्या बॉक्सान्याक एक शाती आसा, एक कॅपॅसिटी आसा, आनी एकलें थंय रुपांतरपण हाडचें आसलें, आनी एकलें थंय बदलावण हाडचें आसली. कॅपॅसिटी तुज्या बॉक्साने थंय आसा. ताचें जिवीत सगळें बदलोवन बरेपणाक व्हरचें आसलें हातेर तूं जावंक शकताय, जर तूं खऱ्यान काळजान तावन ताका बक्षिताय, परत एक अवकाश दिताय. भाऊन आनी भयणीनो, कितें होगडायता आमी दर आमी बक्षिना तर जाल्यार येदोळूच हांवें सांगलें. सर्ग देवाची इश्टागात, ताची आशिर्वादां आमी होगडायता, आमी घेवंक शकना. कितली मागणी करयेत आमी. जर हांव बक्षूंक इन्कार करता, देवा लागीं सांगता तुजी आशिर्वादां म्हाका नाका. तो खाली एक खेळ मात्र जाता.
खाली एक खेळ जाता, खाली एक हेरांच्या दिश्टे मुखार आमी एक मागण्याचे मनीस तशें अशें म्हणून आमी दाखोवंक पुरो पुण्णा. देवाचे आशिर्वाद घेवंक खंडीत जावन आमकां साध्य जायना बक्षिना तर जाल्यार. देखून बक्षाने दिना तर जाल्यार कोरोडांचे कितें ह्या मनशान होगडायलें ताच्या बरें पिशे आमी जाता. फारीकपण घेवन तुवें एक तुज्या इगोक तुज्या हंकाराक तुवें सॅटिस्फाय करयत. हांवें ताका बूथ शिकयली, ताका शिकयनासतना सोडिना करयत तुवें. पूण कितें होगडायताय थंय उडास दवर. आनी ह्या खातीर कितलो हंकार एकल्या थंय आसा तितलें बोक्सूंक कश्ट. हंकार आनी बोक्सांनी सांगाता वचना. तुजें थंय कितलें खालतेपण आसा तितलें बोक्सूंक सलीस जाता. देखून भुरग्यांक बोक्सूंक सलीस जाता कित्याक तांचे थंय तितलो हंकार आसा. हंकार आमी सवकास मागीर बांदून हाडचे. देखून ताका डायरेक्ट गांस मुरयेच्या स्तुती गायनांत आमकां आयकूंक मेळटा हंकाऱ्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. देव हंकाऱ्यांक पसंद करिना. हंकार आनी ना बोक्सनाचो स्पिरीट सांगता येता, सपरेट न्ही ते. दुसरें, कितली अभद्रता, इनसेक्युरिटी, एन्झायटी तुज्या जिविता विशयांत आसा तितले कश्ट बोक्सूंक. जर देव तुजो बाप देवाक तुज्या विशयान पडून गेला, देव तुका सांडिना म्हणली भद्रती गॅरंटी तुज्या काळजाच्या गुंडायत आसा, तूं बक्षिताय. तूं टेन्शन करिना. परत्यान तो कालें करीत, परत्यान तुका नश्ट करीत, परत्यान तुका तें करीत त्या विशयान टेन्शन करिना. कित्याक तुजी सिक्युरिटी तुजे तावन न्ही, तुज्या देवा तावन येवची म्हूण तूं पातयता. देखून ह्यो दोन संगती हंकार बोक्सूंक सोडिना. अभद्रता, इनसिक्युरिटी तुज्या विशयांत जर आसा तर जाल्यार तुका बोक्सूंक कश्ट जाता. पळोवन न्ही पळय न्हू आमी जायते फावटी फॉरगिवनेस आनी फॉरगेटफुलनेस हाच्या विशयांत कन्फ्यूज करता. बोक्सूंचे आनी विसरोवचे एकच न्ही. थोड्यांक ते परत उडास येता. कितें घाईस जाल्यार कितें दूख जालां, कितें इन्सल्ट केलां तें परत उडास येता. असो अर्थ न्ही ताणें बोक्सूं ना म्हणून. फॉरगिव एंड फॉरगेट म्हणून सांगता हांव. बोक्सूंचे कश्ट वय, विसरोवचे आनीकी चड कश्ट म्हणून सांगयात. थोड्यांक वेगळी विसराता, थोड्यांक ते विसराना. विसरोवचे थोड्यांक साध्य जायना, विसर म्हणून सांगना, बक्षी म्हणून सांगता. पूण हाका एक विसरोवच्याक एक गांस आसा. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 38व्या अध्याय 38 अध्याय 17व्या वाक्यांत इसाया प्रवादी देवा विशयान म्हणटा, म्हजीं पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय. म्हजीं पातकां तुवें तुजे फाटल्यान उडयल्याय. कित्याक फाटल्यान उडयल्याय? कित्याक देव फाटल्यान उडयता? एक सांकेतीक रितीन सांगचें फाटल्यान, कित्याक फाटल्यान दिसना. म्हणजे देव तुजें उणेंपण या म्हजें उणेंपण पळोवंक पसंद करिना. नॉट दॅट ही डज नॉट रिमेंबर, ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर. उडास येना न्ही, उडास दवरूंक आशेना. आय डोंट वॉन्ट टू सी दॅट रॉंग. देखून केन्ना पुरा म्हाका म्हज्या दुस्मना म्हाका दुखयल्या मनशाक पळयता तो उडास येता, हांव उडास तो काडूंक पसंद करिना. हांव ताच्या विशयान बरें चिंतूंक प्रयत्न करता. कितलें हांव तें नेगेटीव जिरयता म्हज्या मतींत तितलें कश्ट जाता बोक्सूंक. देखून उडास विसरोवचें न्ही, हांव तें म्हज्या मतींत दवरूंक पसंद करिना. भावनो आनी भयणीनो, निमाणें उत्पत्ती ग्रंथाच्या 4व्या अध्यायांत एक सोबीत एक संगत आसा. अशें सांगत हांव संपयता. आदामाच्या दोगां पुतांनी कायनान आनी आबेलान बली भेटयल्या. कायनाची स्वीकार जावना, आबेलाची स्वीकार जाल्या. कायन आबेलाचेर रागार जाला. आनी तितल्या आतां देव कायनाक म्हणटा, तूं कित्याक रागार जालाय? जर तूं बरें करशी तूं कितें मानूंक म्हणूचो. जर बरें करिनाय, राग उडास दवरा, राग. जर तूं बरें करिनाय, पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. हांगा पाताक म्हळ्यार खाली एक पाताक न्हय, एक वायट सकत या देवसाऱ्या सैतान म्हणून सांगयात. वेटिंग, राखून रावता केदाळ तूं संपडताय गी म्हणून. कित्याक रागार आसतना आपापीन तूं निसरून पडटाय. वायट सक्तेच्या ह्या देवसाराच्या हातान तूं सलीसायन पडताय. आकाश कनेक्शन जावन एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 26व्या आनी 27व्या वाक्यान. Ephesians 4 chapter 26 to 27 verses. सांग पाऊल विचारता, तुका राग येवंसो आसा? खंडीत जावन आसा? राग येवंसो आसा? रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचेंय न्ही. सैतानाक इडेन्स दिनाकात. इमिडिएटली रागान सगळो दीस रावचेंय न्ही, सैतानाक इडेन्स दिनाकात. खालें कनेक्शन. जर तूं रागान आसाय, सैतानाक तूं इडेन दिताय. निर्धार कर, कोणाक इडेन दिताय, कोणाक तुज्या जिवितांत अवकाश दिवंक आशेताय.
बक्षिल्ल्या वरवीं आनी एकल्या बरें करताय न्ही, बक्षिल्ल्या वरवीं तुजें जिवीत बरें करताय. कुडीची, मोतीची आनी आत्म्याची भलायकी तूं जोडून घेताय. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन ही काळीज ही समजून आमकां दी. जे कोणें आमकां दुखयलां तांकां सुमेस्तांक संपूर्ण रितीन जशें क्रिस्तान आमकां हर एकल्याक बक्षिलां, म्हाका बक्षिलां, तशें बक्षूंक शिकय सोमया, कृपेन बर सोमया म्हणून मागया. आमेन.